प्रामाणिकपणान काम करपाचें ना जाल्यार घरा बसात अशी स्पष्ट शिटकावणी आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी दिवचल पालिका अधिकाऱ्यांक दिली। ऑक्युपन्सी दाखले आनी हेर कांय बेकायदेशीर गजाली वयल्यान बुधवारा जाल्ली दिवचल पालिका मंडळाची बसका तापली। अधिकारी बेकायदेशीर गजालींक तेंको दिता असो आरोपूय चडशा नगरसेवकांनी केलो। आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांच्या हाजेरींत आनी नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांच्या अध्यक्षताये खाला जाल्ले हे बसकेक सगळे नगरसेवक तशेंच मुख्य अधिकारी रोहन कासकर हजर आशिल्ले। काउन्सिलरांचे नाव वयर सरपाक जाय किंवा चेअरपर्सन जाल्यार तुम्ही आमकां सपोर्ट करून काम करपाक जाय। ना जाल्यार तुम्ही सांगात तुमकां हांगा काम करूंक जायना, आमी कन्सर्न मिनिस्टराक रिकमेंड करता आनी तुम्ही वचून आमी दुसऱ्याक हाडटा। तुमच्या खातीर आमी हांगा लोकांक त्रास कशें पेटीक धरचे ना। कोणी त्या ऑफिसरांक सांगचे शिवोन सांगचे आपणाक चल सांगपाचें कितें म्हणटा तूं सांग तूं इफ यू डोंट परफॉर्म पीपल विल इलेक्ट यू, पीपल विल इलेक्ट यू, तुमकां करचें कोणाक इलेक्ट